इशू इज डावन. कालच्यान कोण तरी एक अगेन सम सेल्फ प्रोक्लेम लिडर्स एक आमची 8 जाणांक घेवन बसल्यात रिटायर्ड वर्कर्सांक. I have been following it personally, so I know the details of that provident fund issue. Now, earlier provident fundaचे जो पळय issue आशिल्लो, it was all manually done. Now provident fund, everything has become digitalized. So the digitalized is न्ही, they are giving सगळे documents जे पयलींचे आशिल्ले, they are taking them as invalid. And they are asking for new documents, completely new documents, wherein your birth certificate, wherein your Aadhaar card, whereas your all the names have to match, birth certificates have to match, the birth dates have to match. अशें करून प्रत्येकाची वेरिएशन आसा. नाव ईच कोणाची सिग्नेचर मॅच जायना, कोणाचे आनी कितें मॅच जायना. बरें, देन वॉट दे डू इज दे गिव अ नंबर. It is like how the banks call for your KYC. They give a PIN number and they track and they call them up. Now every time they call them up, these people are saying that they don't reply to us because it goes on their personal number which they have given. So काल तांकां आपोवन 4 जाणांचे सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. Their entire thing is uploaded. Okay, and from the PF department they said that these 4 people जे 4 जाण आसात तांचे by March end or maximum by mid-April their settlement will happen. The rest, some 7 people who are there, तांचे सगळे डिटेल्स करेक्शन्स आमी घेतिल्ले आसात, which has been submitted on Saturday to the Provident Fund Department. They have come over here, our staff has come over here and corrected their entire details and it has been given. कालच्यान बसले किती डिमांड असेल तुमचं? आमचो डिमांड की त्यांचे PF जे प्रोविडंट फंड त्यांचो मेळचो म्हणून आमचो डिमांड आहा. जेन्ना ते 2001 काम करतले आनी 2018 पासून तांकां मागीर काडले. तेजे उपरांत तेंगेलो जो PF कार्ड जातालो सो तेंच्यानी तो मेंटेन केलो ना. आनीक मागीर ते आमचे कडेन एवरीडे म्हणल्यार तशें एवरीडे येवन वयताले. आज कोत्ता फाल कोत्ता, आज कोत्ता फाल कोत्ता म्हणून तेंचे लांबेर वयले. सो मागीर आमी एक प्रेस घेवन सांगलें की आमी सगळे आमचे सगळे भाव आसले आनी प्रेस घेवन सांगलें की आमी धरणां धरतले. 8 दिसांनी जायना जाल्यार मागीर आतां उणे उणे 15-20 सुमार जाले कांय घेवना. सो कालच्यान आमी धरणां बसले. तुम्ही कितले वर्स सर्वीस केली? म्हाका आतां 20 वर्सां कवर जाली. रिटायर म्हाका पयलीं फाटी 4-5 म्हयने जाले म्हाका रिटायर केलो. आमचे थोडे वर्सां पयलीं रिटायर केल्ले 2 वर्सां पयलीं. ताका आजून पासून ताचे PFचे पयशे मेळोंक ना. परत परत आमी जायत फावट येयले हेचे येयले आमी पासून येयले. आनी कितें जालां इतकेचे परत परत कितें हाडूं लायता. बरी आसतना आमी परत परत येतात आनी फाटीं आमी सांगलें आमचे पयशे करून जायना म्हणून लास्टाक आमकां हे भाशेन करची पडलें बसची पडलें. 2 वर्सां जालीं हे परत जालें पयशे दिना जाल्यार ते पयशे कोणाक केन्ना मेळटले. ताका लागून आमी विचारून काल सावन आमी हांगा बसल्या.